खूप जणांक प्रश्न पडला भर पावसान रस्त्याची कसली इनॉग्रेशन करता का म्हणून. कोणी म्हणता पावस अजून जावंकूच ना आणि हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड आणि इम्प्रुवमेंट ऑफ द रोड कितें करता का म्हणून. पण जशें एकनाथान उलोवन दाखयला देर इज लॉट ऑफ प्रोफाईल करेक्शन टू बी डन ऑफ द रोड. रस्तो अनइवन आसा, रस्त्या कडेन थोडे कडेन डेव्हलपमेंट जाला, रस्तो सकयल आसा, फुटपाथ वयर आसा, गटर्स ना आणि सर्टन स्ट्रेच रस्त्याचो बरो ना. तेका लागून जेन्ना आमी रस्तो हातीन घेतलो तेन्ना PWD वॉज सो पर्टिक्युलर, स्पेशली द PC, की तेंच्यांनी म्हटलें की जेन्ना तुमी हो रस्तो करता तेन्ना रस्तो असो जावपाक जाय की यू हॅव टू टेक लेवल्स ऑफ द रोड. कोकेरो सर्कला कडल्यान तो कलंगूट पर्यंत रस्त्याची लेवल्स काडपाक जाय आणि लेवल करेक्शन पयलीं जावपाक जाय, जेका लागून उदक रस्त्याचेर एक्युमुलेट जावचें ना, रस्तो पिड्ड्यार जावचो ना. सेकंडली ज्यो ड्रेनेजीस आसा ह्यो ड्रेनेजीस पयलीं कन्स्ट्रक्ट जावपाक जाय. रस्तो करच्या पयलीं रस्तो केलो आणि मागीर ड्रेनेज करपाक गेले तितून रस्त्याची वाट लागता. तेका लागून पयलीं जर रस्तो जर लॉंग लास्टिंग उरपाक जाय जाल्यार ड्रेनेजीस बरे आसता. ह्यो ड्रेनेजीसाचें काम आसा, बस बेज आसा, बारीक बारीक युटिलिटी, हे सगळे जर करतलो जाल्यार वी हॅव टू स्टार्ट नाव. आणि आय एम व्हेरी थँकफूल टू द PWD मिनिस्टर, टू द चीफ मिनिस्टर फॉर अप्रुव्हिंग दीस रोड. आणि हो रस्तो आमकां वेल इन एडवान्स म्हणजे नोव्हेंबरान आमकां हॉट मिक्सिंग घालपाक कॉन्ट्रॅक्टरान आश्वासन दिल्लें आसा. आता जर काम स्टार्ट करीत जाल्यार इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर जेन्ना पयले हॉट मिक्सिंगा परमिशन दितलें तेन्ना फर्स्ट डेट हांवें सांगलां की तूं घेवपाची. आणि फर्स्ट डेट घेवन पयलो BM आता रस्त्याचें करेक्शन म्हणजे कशें करतले, ज्या जाग्यार रस्तो सकयल आसा तेका अराउंड 30 सेंटीमिटर्साचो लोबर पयलीं घालतले, तेजेर मागीर खडी, तेजेर मागीर BM म्हणून घालतले. BM आमी सहसा पळयना, आमी जस्ट एक लेयर पातळ लेयर हेजो घालता, हॉट मिक्सिंग घालता आणि रस्तो जालो म्हणटा. पण हो रस्तो इज कनेक्टिंग टू द टुरिझम सर्किट. जेन्ना हांगासरल्यान लोक गाडयो घेवन वयतले दे शूड फील that they are going towards a tourism destination. हे विचार करून डिपार्टमेंटान आमी आणि कॉन्ट्रॅक्टरान हेजेर डीप स्टडी करून प्रत्येक लेवल्स जावं आनी कितें डिफिकल्टीज आसा ह्यो पळयल्ल्यो आसा. लोकांकडे आश्वास्त करूंक सोदता लोकांक, थोड्याच्या मनान डावट आसा चुकून रस्तो करतलो, आदले एक्विजिशन आसा, आपले घर मोडत काय, कोणाच्या घराक आमी टच करचे ना. आणि आधी जो आमी सर्किट रोड म्हणून आमी हांगासर केल्लो 135 crores असो म्हाजेर ह्या रोडाक लागून म्हाजेर खूब क्रिटिसिजम जाले, खूब एलिगेशन जाले की जयेश कितें करता काय म्हणून, की रोड आमचो अजून जायना. सांगपाक सोदता की पयलो फर्स्ट वॉट वी स्टार्टेड मनोहर पर्रीकरान आमकां आश्वासन दिलें की हो तुका आपूण टॉप क्लास सारको इंटरनॅशनल क्लास रोड करून दिता म्हणून, विथ क्रॉस ड्रेन्स, विथ बस बेज, सगळें करून दिता म्हणून, लॅम्प्स, युटिलिटीज, वायडनिंग. पण तितून लोकांक असो प्रश्न पडलो की आमची घरां मोडटले, आमकां त्रास जातले. तेन्ना हांवें लोकांक एश्योर केल्लें की आमी कोणाचीच घरां मोडचे ना, कोणाचेच कंपाउंड वर टच करचे ना. रादर आय वूड रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर की सिन्स दीस रोड गोज टू द टुरिझम डेस्टिनेशन, हो रस्तो आसा तसो मेंटेन करया. आणि इफ पॉसिबल इन फ्युचर परवरच्यान प्रोविजन आसा परवरी सरकारा कडल्यान आणि आदी ताचो डिमार्केट जालोलो वन स्ट्रेट बायपास रोड टू कलंगूट. सो द एंटायर ट्रॅफिक इज डायवर्टेड टू कलंगूट विदाउट डिस्टर्बिंग द हाऊसेस. वी गॉट सम व्हेरी सिनिक प्रिस्टाईन हांगासर लोकांची घरां आसा, आदली पोर्चुगीज हाऊसेस आसा. वी शुड नॉट टच दॅट. आयज आमचे डायनॉमिक मुख्यमंत्री 40 मतदारसंघाचो दौरो घेता आसतना खरेंच ह्या पावसाच्या सिच्युएशनाक, पॅन्डेमिकाच्या सिच्युएशनाक मुख्यमंत्र्यान स्वताहून निर्णय घेतलो 40 मतदारसंघां आपूण फिरून पळयतलो जी कितें समस्या आसा. आणि हेजे बरोबर ते भारतीय जनता पार्टीचेच घेवन भोवना, सगळे पक्षाच्या जनतेक घेवन फुडें वता. हांगा हो दौरो तांचो भारतीय जनता पार्टीचेच फुडें वचचें अशें न्ही, सगळे आमची गोंयची जी जनता आसा, जे 19 लाख जे पॉप्युलेशन आसा तांकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचें आमचे तेंचो हो विजन आसा. आणि म्हाका दिसता आमी आमचे इलेक्शनाक 22 आतां फेब्रुवारीक इलेक्शन 2022 डिसेंबर म्हटल्यार पोट लागतलो, तेज्या पयलीं म्हाका दिसता जी कामां आमी बुनयादी फातर घालतले ते डिसेंबर, बिफोर डिसेंबर म्हणजे नव्या वर्साक तुमकां नवी उमेद तुमची आणि नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्यापैकी कंप्लीट करतले. 10 महिने लागतले हे रस्त्याक, पूण आमी बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करतले. आणि कंप्लीट करता आसतना जयेशान सांगलें तशें क्वॉलिटी मेंटेन करतले. कित्याक ह्या रस्त्याक कित्याक हांगा सालेगांव वाठारांत उदकाचें लेवल सामकें वयर आसा आणि रोखडेंच तुमी खंयी खणाक रोखडें उदक लागता जमनीक. तेन्ना ही क्रॉस ड्रेनेज जी आसा आणि ड्रेनेज जी रिकन्स्ट्रक्ट करपाची आसा बऱ्यापैकी आमी करतले. हे कॉन्ट्रॅक्टर जो एजन्सी आसा बेस्ट कॉन्ट्रॅक्टर आणि तोही आयले दिसता म्हाका. हय, तेन्ना तुवें बरें काम करतलो आणि रोखडेंच हे फालच्यान काम स्टार्ट करतलो जे पॅच वर्क करपाचें टोटली.
जो विषय आसा तो आता ताप पडलेली आसा आणि त्यांना बऱ्यापैकी तो पॅच वर्क करतलो आणि ह्या कामाचो इस्टिमेट गव्हर्नमेंटाक जो आयला 5,72,00,000 आणि हे 4% 4.5% एबाव आसा म्हणजे आणि एक 25 लाख ऍड जातले म्हणजे 6 कोटी ह्या रस्त्याचो सरकार खर्च करतले. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमचें सरकार सातत्यान कार्यरत आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट या दोन्ही फ्रंटाचेर आमी गेले 2 वर्सां पॅन्डेमिकच्या काळात सुद्धा सातत्यान काम करीत आसा. जे उलयल्या उपरांत बऱ्याचशा विरोधकांक म्हाका दिसता उत्तर तेलीच दिले. हांवें सांगपाची गरज ना, कारण आमी खंयसरूच आमी म्हणटा तशें दुजा भाव करिना हें तेणी स्वताहून आपल्याच भाशणांतल्यान सांगलें. जावं तो विरोधक आसूं जावं तो सत्ताधारी पक्षातलो आसूं, गोंय हें आमचें राज्य आसा आणि 60 वर्सां मुक्तीच्या ह्या कार्यकाळात आमकां गोंयांत बेजीक गरजो जेंच्या तेंच्या पर्यंत आयज पर्यंत आमी पावूंक नासल्यो त्यो गरजो आमच्यो तेंच्या पर्यंत पावोवपा खातीर म्हणून तर आमी हर घर नल से जल, ओपन डेफिकेशन फ्री, प्रत्येक घरापर्यंत लाईट, प्रत्येक घरापर्यंत रस्तो हे दिवपा खातीर म्हणजे 60 वर्सां मुक्तीची मनयता आसतना सुद्धा म्हजो मूळ गोंयकार हो काही गोष्टीपासून जो वंचित उरलेलो तेका त्यो मेळच्यो हो म्हाजो सातत्यान प्रयत्न. पयलींच फावटी कितल्याशाच वर्सांनी जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेजीक फेसिलिटीज मागीर बिचाचेर आसुनी, देवळांनी आसुनी, ह्या सगळ्या जाग्याचेर टॉयलेट आसतले, चेंजिंग रूम आसतले, रस्ते आसतले, लाईट आसतले, सेक्युरिटी आसतली, हे सगळें दिवपाचें काम आमचें सरकार हे सातत्यान करता आणि म्हणून तर टुरिस्टीक स्टेट म्हणून आमी नांवां रुपाक येत आसा. पण तातूंत जर भर घालतले आसत जाल्यार आमकां दुसरे सायडींतल्यान हांवें तशें म्हटलां अतिथी देवो भव म्हणून सगळ्या गोंयकारांनी येयल्ल्या गेस्टाक वेलकम करपाचें तितकेंच गरजेचें आसा. आमकां एकूय कित्याक सांगता हांव, आमी आत्तां विचार करिना, आमी फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करता. कारण भारत देशांत गोंय हे टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून वळखलें वयता. त्याच बरोबर हे आमकां तशेंच मेंटेन करपाक जाय. ताका लागून हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी डेव्हलप करीत आसा.